नमस्कार गोबंदक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार हांव दीप्तिका कोडकराच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। गोंयांत जावपी 37 राष्ट्रीय खेळ सर्तीचे 99% काम पुराय उरिल्ले काम 15 तारखेमेरेन जातले पुराय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान दिली माहिती। एसटी समाजाचेर केल्ल्या विधानाचेर सामाजीक न्याय मंत्री रामदास आठवलेन मागल्या माफी। लोकसंख्येच्या आधाराचेर एसटी समाजाक मेळपाक जाय आरक्षण। विधानसभेत 4% आरक्षणाची केली मागणी। स्वयंपूर्ण बाजनाक दसऱ्या सावन जातली सुरवात। ग्रामीण वाठारांतल्या लोकांक जातलो फायदो। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतांची माहिती। गोयच्या शाळांनी आतां अक्षयपात्राचे माद्यान खाण। अक्षयपात्राची गोंयांत आसतली व्हडली रांदची कूड। खासा रिपोर्ट। सीमेपायण मंगेशी फासात अडकून बिबट्याक दुर्दैवी मरण। मृत बिबट्याचो मंगेशी वाठारांत आसलो वावर। सत्तीसाव्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या टॉर्च रिलेचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतांच्या हस्तुकी उक्तावण। गोयच्या सगळ्या तालुक्यांनी रिलेचे आयोजन। आता खबरो विस्तारान। 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या खेळा खातीर श्यामप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर 99% काम पुराय जाला। राष्ट्रीय खेळा सर्तीं खातीर निश्चित केल्ल्या सुवातींची काम 15 ऑक्टोबर मेरेन पुराय जातलें अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली। गोंयांत जावपी 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, खेळा मंत्री गोविंद गावडे आणि मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल हांणी बुधवारा श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाची पळोवणी केली। ह्या स्टेडियमाचे 99% काम पुराय जाला। उरिल्ले काम 15 ऑक्टोबर मेरेन पुराय जातले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली। श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम हो आमचो नॅशनल गेम्साचो हेडक्वॉर्टर्स आसा। नॅशनल गेम्साचो हेडक्वॉर्टर्स आमी हांगासर एस्टाब्लीश केला। इवन दो इन्क्लुडींग द स्पोर्ट्स मिनिस्टर एवरीडे रिव्यू हांगासरच घेता। इवन CSE रिव्यू घेता। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स फूल टायम हांगासर बसूनच आमचे जे सगळे आमी कॉन्ट्रॅक्टर्स आनी एजन्सीज जे ऑनबोर्ड घेतल्या तांकां सगळ्यांक ऑफिसीस आमी श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान दिल्या। सो दॅट आज हांव रिव्यू घेवपा खातीर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान आयिल्लो। अनऑफिशियली गेम अशें पळोवंक वचत जाल्यार 19 तारखेच्यान बॅडमिंटन श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान पयली गेम जाता। ती अनऑफिशियली गेम सुद्दां 19 तारखेक हांगासर इनॉग्रेट जातली। 19 ते 25 तारखे पर्यंत वेगवेगळ्या जाग्याचेर अनऑफिशियली गेम्स ह्यो इनॉग्रेशन जातली। ताज्या खातीर आमचे जे वेन्यू कमांडंट्स इन्चार्ज आनी बाकीचे सगळे हांच्या बरोबर रिव्यू सगळो A to Z म्हणजे सेक्युरिटी पासून फायर फोर्सीस बाकीचे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर्सचे प्रिपेरेशन्स कशा पद्दतीन जाला हाजे प्रिपेरेशन्स पळोवपा खातीर आयिल्ले। जो टोटल रिव्यू हांवें घेतलो ऑलमोस्ट आमचे बारीक म्हणजे 99% सगळे प्रिपेरेशन जाला। 1% बारीक खडसुरी जाका आमी ड्रेस म्हणटा पळय तें उरलां। सो दॅट तेय बी आमचे फील्ड ऑफिसर्स सगळे हे फूल फ्लेज फिल्डार आसात। सगळ्या प्रत्येक वेन्यूचेर काम करून घेवपा खातीर सगळें काम करपाक लागला। आमी म्हटलां तशें एक्चुअली 15 तारखेच्या पयलीं आमचे सगळे वेन्यूज सुद्दां रेडी जातले। वेन्यूज रेडी जावन सगळे 15 तारखेच्या पयलीं आमकां हँडओवरय करता स्पोर्ट्सा खातीर आनी बाकीची काही डिसिजन्स जी दिवपाची आशिल्ली ती दिवपा खातीर म्हाका दिसता आमी प्रिपेरेशन वायज म्हणजे 100% रेडी आसा आमी सगळ्यांचो। आणि परत एकदा रिव्यू घेतला। द लास्ट रिव्यू जो आसा ते 20 तारखेपर्यंत सगळं म्हणजे इवन दो इन्क्लुडींग द PM प्रोग्राम कशा पद्दतीन ताजोय रिव्यू घेवपाक आमी सुरवात केला। वेगवेगळी प्रिपेरेशन वेगवेगळ्या गेम्सच्या बद्दल खंय कोण इनॉग्रेशन करतलो तेजी प्रायज डिस्ट्रिब्युशन हेका कोण वतले म्हणजे आमचे मिनिस्टर्स MLA इन्क्लुडींग ओके त्या खातीर सगळे प्रिपेरेशन जे ऑलमोस्ट जाल्ले दिल्ली आसा। त्यांच्या बरोबर एक फॉर्मल आनी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा कारण हो जो आमचो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जो कॉम्प्लेक्स जो आसा इट इज अ हेडक्वॉर्टर फॉर द 37th नॅशनल गेम्स वेर सेक्रेटेड गेम आसा भितर जितले एजन्सीज सुद्दां जे काम करतात इन्क्लुडींग तुमचे एक्रेडिशन म्हणून नाकात ACT म्हणून नाकात बाकी सुद्दां काही गोष्टी ते सगळ्यो काही गोष्टी ह्या हेडक्वॉर्टर्सा वयल्यान सुरू जातात।
मुखार वतले. त्याच बरोबर आनी 2 कडेन आमचे पणजी आसतले हेडक्वॉर्टर एक म्हणजे त्यांचे सब ऑफिस आसतले थंय काही गोष्टी डील करता आनी फातोर्डा म्हणजे 3 कडेन आमी सगळी सर्वीस आमी प्रोवायड करतले. एज यू ऑल नो दॅट आमची ह्या SPM स्टेडियम वयल्यान पयली गेम जर खंयची जर क्लिक जर जाता जाल्यार ती बॅडमिंटन 19th of October प्रायर टू द ओपनिंग सेरेमनी. त्या दृश्टिकोनांतल्यान पूर्व तयारी पळोवपा खातीर आदरणीय आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री हे आज इन्स्पेक्शन करपा खातीर आयिल्ले आसात आनी आय विल डेफिनेटली से दॅट वी ऑल सेट टू होस्ट 37 नॅशनल गेम्स गुवाहाटी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवलेन अनुसूचित जमातीचेर केल्ल्या विधाना खातीर अनुसूचित जमातीच्या समाजाची माफी मागल्या. गोंयांत ST समाजाची लोकसंख्या 12% आसा हे विशीं म्हाका कांयच खबर नासली. तांची इतली चड लोकसंख्या आसा जाल्यार विधानसभेत आरक्षण मेळपाकूच जाय. पयलीं केल्ल्या विधाना खातीर हांव दिलगिरी व्यक्त करतां अशें तांणी म्हणलें. यहाँ तो मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन है और शेड्यूल कास्ट के लिए एक सीट जो 40 सीट हमारी गोवा विधानसभा में है उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए एक सीट है. लेकिन शेड्यूल कास्ट से भी ज़्यादा पॉपुलेशन ST कम्युनिटी का है. रो पॉपुलेशन 12% है. लेकिन आज मुझे गोवन वॉइस के पत्रकार ने मुझे पूछा था कि भाई ST के लिए रिजर्वेशन मतलब विधानसभा में मिलने वाला है क्या नहीं है. लेकिन मुझे वो जानकारी नहीं थी कि यहाँ 12% ST का कम्युनिटी है और मेरे बाजू में जो कार्यकर्ता बैठे थे उन्होंने मुझे बोला नहीं. तो मैं बोला कि ST कम्युनिटी का पॉपुलेशन कम होने से शायद उनको यहाँ रिजर्व सीट नहीं मिल सकती है. लेकिन माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने भी अनाउंस किया है कि यहाँ 12% अगर ST कम्युनिटी है तो उनको विधानसभा में 4 सीटें मिलनी चाहिए. तो मुझे ये जानकारी नहीं थी इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट किया था. लेकिन मैं उसके लिए दिलगिरी व्यक्त करता हूँ. और जब मुझे जानकारी मिली कि ST कम्युनिटी 12% गोवा में है तो गोवा में अगर 12% ST कम्युनिटी है उनको विधानसभा में 4 सीटें तो जरूर मिलनी चाहिए. ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अनाउंस किया है उसको मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ. और ST कम्युनिटी के लिए मैं आज तक कई सालों से संघर्ष करते हुए आया हूँ. शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और सभी वर्गों के लिए हमने काम किया है. लेकिन मेरी गलती जो मुझे जानकारी ना होने से मैंने स्टेटमेंट किया था. लेकिन ST कम्युनिटी को जो उनका 12% जो उनका पॉपुलेशन है उसके मुताबिक उनको 4% विधानसभा में जगह मिलनी चाहिए. इसका मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ. और उसके लिए भारत सरकार की तरफ से मैं ज़रूर मतलब ST कम्युनिटी को 4 सीटों का रिजर्वेशन विधानसभा में मिलना चाहिए. इसके लिए मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते मैं कोशिश करूँगा. और गलती से ना मेरे पास जानकारी ना होने से मैंने ऐसा स्टेटमेंट किया था. मुझे अचानक गोवन वॉइस के पत्रकार ने अचानक पूछा था ये ST कम्युनिटी के लिए रिजर्व सीटें नहीं है उसके बारे में क्या है. तो मुझे जानकारी ना होने से मैंने स्टेटमेंट किया था. और वो पत्रकार मुझे पूछता था कि बोलता था कि भाई नहीं यहाँ पर 12% ST कम्युनिटी है तो मैं उसमें विश्वास करता था. लेकिन ना मेरे कार्यकर्ता ने मुझे कुछ बोला और पत्रकार ने भी मुझे ऐसा कुछ जवाब नहीं किया. तो इसलिए गलती से मेरी तरफ से ऐसा स्टेटमेंट हुआ है. इसलिए मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूँ. और ST कम्युनिटी को विधानसभा में रिजर्वेशन मिलना चाहिए और उनको 4 सीटें मिलनी चाहिए. ये जो माननीय मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है उसका मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ. स्वयंपूर्ण बाजाराक दसऱ्या सावन सुरवात करतले. ह्या माध्यमांतल्यान ग्रामीण वाठारांतल्यान तयार केल्ल्या वस्तूंचे बाजारांतल्यान विक्री जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. मंगळारा बेतोड्या निरंकाल वाठारांत सभाघराचें उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले. बाजार आमी येता त्या दसऱ्याक आमी स्वयंपूर्ण आमी चतुर्थी बाजार सुरवात केलो. चतुर्थी बाजाराक तुम्ही नेवऱ्यो मोदक केले तुमच्या घरा कडेन येवन स्विगीन ते मोदक गेले म्हणजे शिरोड्यांतल्यान मोदक पेडण्या पावलो किंवा पेडण्यांतल्यान मोदक काणकोण पावले तुम्ही कांयच करूंक ना तयार करून दवरलेले. आमी बाजाराच्या वतीन ते पावयले. आतां आमी स्वयंपूर्ण बाजार सुरवात करता. येता त्या दसऱ्याक तुम्ही तुमचे प्रॉडक्ट रेडी दवरपाचे. फक्त खावपाचेच न्ही हँडीक्राफ्ट आयटम कॉयर आयटम तुमकां जे कितें तयार करूंक कळटा ते
आणि आमचे हांगासर सिटीजन सर्वीस सेंटर कॉमन सर्वीस सेंटर खंय आसा म्हाका खबर ना. लागीं आसा पंचायतीन? चंद्रकांत कॉमन सर्वीस सेंटर मागीर तुज्या पंचायत एरियेन ना? तुमी पंचायत एरियेन सुरू करात कॉमन सर्वीस सेंटर सुरू करपा खातीर. ताका ल्हानशी जागा लागता, दिया ताका. कॉमन सेंटर सर्वीस सेंटर सुरू करप म्हणजे केंद्राच्यो स्किमी आनी राज्याच्यो स्किमी तो म्हणजे इजिली तुमच्या दारा पर्यंत पावोवपाक शकता विथ मिनिमम कॉस्ट. सगळ्यो केंद्रांतल्यो योजना तो तुमच्या कडेन पावयतलो. म्हणजे वेगवेगळे इवन दो एड्युकेशनल प्रोग्राम हांवें स्वयंपूर्ण ई बाजार जो म्हटलो आमी कॉमन सर्वीस सेंटर हांकां बरोबर घेतल्या. ते प्रत्येक पंचायतीन जावची. पुराय गोंयांत 250 सेंटर सुरवात आसा. आतां ही सिटी एरियांनी मातशी चड आमी गांवांत आतां सुरवात करपाक लागल्या. आमी ग्रामीण मित्र जो कन्सेप्ट काडला तो ताका लागून. तुमी जो आयटम तयार करतात तुमकां बाजाराक वचपाची गरज ना. तुम्ही तयार करा, तुम्ही काढलेलो फोटो काढा, त्याचो अपलोड करा. तो कसो तयार करपाचो, त्याचो पॅकिंग कशें करपाचें, ताका अजून क्वॉलिटी कसो करपाचो हेजी ट्रेनिंग आमी दितले. आनी स्वयंपूर्ण ई बाजाराच्या वतीन गांवांतल्यानूच तो विकलो वयतलो. तुमकां सगळ्या जाणांक आमी प्लॅटफॉर्म जो मार्केट जाय ते मार्केट दिवपाक आमी सुरवात केल्या. आता गोंयच्या मुळाव्या शाळांनी अक्षय पात्राचे मिड डे मील भुरग्यांक मेळटले. सगळ्या निकशांती अक्षय पात्रा संस्था पात्र थारिल्ल्याचे शिक्षण संचालक शैलेश चिंगडेन गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगले. गोंयच्या शाळांनी मिड डे मिलाची पुरवण आता अक्षय पात्रा ही संस्था करतली. मिड डे मिला खातीरचे टेंडर प्रक्रियेत अक्षय पात्रा, स्त्री शक्ती, घनश्याम सेवा समिती, केंद्रीय भंडार मुंबय आणि नॅशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स या 5 संस्थांनी वांटो घेतिल्लो. तातूंतल्या स्त्री शक्ती आणि अक्षय पात्रा मदीं पात्रताये खातीर रस्सीखेच आशिल्ली. निमाणे कडेन अक्षय पात्रान बाजी मारली. सर, माध्यान्ह आहारा खातीर तुम्ही खंय अक्षय पात्रा ही संस्था सिलेक्ट केला, ही खरी गजाल? हय, खरी गजाल म्हणल्यार कितें, आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान एक हें आयिल्लें, आमचे प्रोग्राम एडवायझरी बोर्डाची मिटींग जातकीर ताचे मिनिट्स आयले पळय न्ही, तेन्ना तांची एडवायझरी आयिल्ली की आमी खंयच्या तरी एनजीओक नाल्यार आनी खंयच्या हाका इनवॉल्व करपाचें एक्सप्लोर करा म्हण पॉसिबिलिटी. सो आमी टेंडर फ्लोट केल्ले. 5 जाणांनी एप्लाय केल्ले इनिशियली. फायनली 2च फॉर्म्स उरिल्ली. एक स्त्री शक्ती म्हणटा ते आनी दुसरे अक्षय पात्र फाउंडेशन. सो फायनल ते हें जातकीर अक्षय पात्र फाउंडेशन म्हणटा ते क्वॉलिफाय जाले. तांणी 5,000 भुरग्यांक मिड डे मील दिवपाची तयारी दाखयल्या आनी सगळें सेटअप जातकीर सो आमी तांकां कम्युनिकेट केल्या की 5,000 भुरग्यांक मिड डे मील दिवपाक तुमी हें जाला, क्वॉलिफाय जाल्या म्हणून. ताच्या मागीर फुडलें कांय जावना. सो आमी ते भुरगे खंयचे ते डिसायड करूना आनी तांचे फुडले कांय तयारी केन्नाच्यान स्टार्ट करपाचें तशें आमकां कांय आयिल्लें ना. पूण अक्षय पात्र फाउंडेशन म्हणटा ते त्या टेंडरान क्वॉलिफाय जाल्या आनी दे वन द बीड. सुरवातीक 5,000 विद्यार्थ्यांक माध्यान्ह आहाराची पुरवण करपाचे अक्षय पात्रान मान्य केला. हेर बाकीच्या आपमजत गटांक मेळटात तितलेच पयशे अक्षय पात्राक दितले अशें शिक्षण संचालकान सांगलें. सर, आता गोंयान खंयच्या हेजेर नॉर्थ गोवा की साऊथ गोवा ते सिलेक्ट करूंक ना आनी खंयच्या शाळा ते काय सिलेक्ट करूंक ना? ना, कांयच सिलेक्ट करूना. ओके. म्हटल्यार अराउंड म्हणजे 5,000 भुरग्यांक ते हे करतले. मागीर तुमी तांकां परत खंयच्या भुरग्यांक ते तुमी सांगतले की ते सांगतले तुमकां? ना, आमी दितले. तुमी दितले. आनी आतां पासून कितें कशें आसा, आमचो फर्स्ट प्रेफरन्स आसा की जर पीटीए बी आपूण स्कुलान जर कूक करून दिता न्ही जाल्यार दॅट इज द फर्स्ट चॉयस. फाल्यां खंयच्याय स्कुलान सांगलें की पीटीए कूक करता तांचे ओन स्कुलान, दॅट इज द वे इट शूड रन, की स्कुलानूच ते शिजोवपाक जाय आनी भुरग्यांक खावपाक दिवपाक जाय. सो प्रेफरन्स नंबर 1 इज फॉर पीटीए. नाल्यार आमचे बाकीचे आतां सद्या 9 पीटीए आसा, 9 स्कुलांनी पीटीए कूक करून दिता. ओके. बाकीचे अराउंड 98 आमचे कडेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा. आनी थोडे सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडेन खूब भुरगीं आसा. एक वेळ तांचे कडेन सप्लाय करपाक तांकां प्रॉब्लेम येता आसत. ते आमी पळयतले खंय कितें. आतां पयरूच एक हांगा प्रॉब्लेम जाल्लो फोंडा तालुक्यान. कितें तरी पुलाव दिल्लो तातूंत कितें तरी हें सापडलें. सो तशें कितें आसा जाल्यार आमी विड्रॉ करतले तांचे हें आशिल्ले त्यो केसीस. ओके. आनी आमकां हे सगळे आमच्या प्रोसिजरान आमचे हे आसा पळय एफडीए
तांचो आमकां भयंकर हेल्प जाता, कित्याक ताका लागून क्वॉलिटी खुबशी आमची इम्प्रूव जाता. कित्याक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ते आमकां सारको बेस्ट सपोर्ट करता आनी ताका लागून क्वॉलिटी मातशी इम्प्रूव जाल्या. माध्यान्ह आहाराची पुरवण करपा खातीर अक्षय पात्राची गोंयान व्हडली रांदची कूड आसतली. थंयच्यान ते शिजयल्ले खाण विद्यार्थ्यां मेरेन पावयतले. महत्वाची गजाल म्हळ्यार सुमार 70 किलोमिटराच्या रेडियसान ह्या संस्थे कडल्यान जेवणाची पुरवण जातली. जेवणाची हाड व्हर करपा खातीर तांचे कडेन खासा गाडयांची वेवस्था आसतली, जातून जेवण गरम उरता. सर, अक्षय पात्रा म्हटले की पहिले लक्षात येता ते मेगा किचन. तो मेगा किचनाचे जो सेटअप आसा तो गोंयान ते हाडटले, की ते कशें कितें सेटअप करतले आपले किचन, की प्रत्येक स्कुलांनी वचून करून दितले? ना 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 ते तांचो एक सेटअप आसतलो आनी थंयच्यानूच मागीर ते स्कुलांनी हे करतले. खंय तांचो सेटअप जर एक कडेन केलो न्ही, त्या सेटअपा कडल्यान 70 किलोमिटर पर्यंत ते डिलिव्हर करूंक शकता अशें तांचें हें आसा, कमिटमेंट. आतां सपोज वेर्णा समज एक सेटअप केलो तांणी आपलें किचन, सो वेर्णाच्यान ते सहज काणकोण पर्यंत वचूंक शकतले आनी तशेंच पेडण्यां सप्लाय करूंक शकतले. आनी तांचे ते सप्लाय बी आसतले जे आमकां ताणें तांच्या प्रपोजलान दिला. ते तांचे गाडयो अश्यो आसतल्यो की जेवण भितर गरम उरतलें. सो भुरग्यां पर्यंत जे जेवण पावतलें अशें तांणी जे प्रपोजलान सांगलां तें. कित्याक आमी आमचे थोडे विजिटी करून आयिल्ले आसा तांचे खंय खंय सप्लाय करता ते, आनी जे आमी जाणून घेतला अजून पर्यंत ते तरी बरें दिसता पिक्चर. फुडें कितें जाता तें पळोवचें पडटलें. हालींच कांय दिसां फाटीं फोंडे वाठारांतल्या शाळांनी दिल्ले माध्यान्ह आहारात किडी सापडिल्ल्यो. ते उपरांत FDAन संबंदीत आपमदत गटाचे रांदचे कुडीची तपासणी करून तांचे खाण बंद केल्ले. इतले दीस गोंयच्यो संस्था शाळांनी माध्यान्ह आहाराची पुरवण करतल्यो. आतां तोय वेवसाय गोंया भायल्या संस्थांच्या हातात. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सुशांत गांवस. सीमेपायण मंगेशी रानदुकरा खातीर लायिल्ल्या फासात अडकून एका बिबट्याक दुर्दैवी मरण आयलें. ह्या बिबटेचो फाटले कांय दिसां सावन मंगेशी आनी हेर वाठारांत वावर आशिल्लो म्हणून थळावे सांगतात. रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळार वचून पंचनामा केलो. मंगळारा सकाळी सीमेपायण मंगेशी फासा काडकून हे बिबट्याक मरण आयले. फाटले कांय दीस हो बिबटो मंगेशी आनी हेर वाठारांत धुमाकूळ घालतालो म्हण थळावे सांगतात. ह्या बिबट्या वांगडा आनीकय खंय 3 बिबटे आसात. ह्या बिबट्यांनी खुबशा पाडकांचेर हल्लो केला म्हण थळावे सांगतात. 7-8 दीस जाले. तेजे पयलू तो येवन परत वेलंगां गेल्लो. वेलंगां तो कुत्र्याक खालो आनी एक पेडका खाल्ले आनी परत तो एवढीच्यान येयलो आनी आयज तो हेका लागला. तेन्ना आनीकय आसा त्या चौगान कितले दिसताले ते पयलू फाटले दिसांनी. हो दुसरो आता. आनी गोरवां कितें हे केला गोरवां? हय, म्हागेले 3 पाडके खाल्ले गेल्ल्या वर्सा, पयल्या वर्सा 2 वर्सांनी 2-1.5 वर्सांतले ते. आनी आसा म्हणटा तूं? आनी आसा. हे रस्त्यान लोक मोठ्या प्रमाणात यो वच करतात. जर आनीकूय बिबटे थंय आसत जाल्यार रान खात्यान ते संबंधीत जतनाय घेवची म्हण सरपंच मागता. आतांच हांगा वाघ मेल्लो सापडलो. फाटल्या दिसांनी खुबसो वाघाचो एक थैमान जाल्लेल्या भशेन हांगा आशिल्ले. सगळ्याक आमकां पंचायत एरियेक लोक फोन करून सांगताले वाघ आसा कुत्रे कोण म्हणटा आपल्या गोरवां व्हेली कुत्र्या व्हेली अशें करून. कशें कितें फॉरेस्टाक आमी लेटर केल्ले, तशें फोनूय करून सांगलेले. तर बेगींतल्यान बेगीन फॉरेस्टान हांगा ह्या आमच्या लोकांक सेफ्टी खातीर पावलां उचलची. हांगा हो रस्तो आमच्या मंगेशीच्यान फोंडेच्यान कुंडय पावता. तेन्ना रातचे केन्नाय लोक हांगसरल्यान यो वच करीत आसता. तेन्ना हेजेर मातशें फॉरेस्टान लक्ष दिवन आमचे मातशें लोकां खातीर तेजी लक्ष दिवन तेंची सुटका करची. बिबटो फासा काडकून मेल्ल्याचे कळटना रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. गोमंतक टीव्ही खातीर संदीप पालकर. मुळगांवा फाटोफाट आतां मये वाठारांतूय बिबटो आशिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. मये गांवांत भर व लोकवस्तीत बिबटो भोंवतना कांय जाणांचे नदरेक पडला. ह्या बिबट्यान गांवकार वाड्या वयल्या एका सुण्याकूय फस्त केल्ल्याचें कळटा. बिबट्याच्या वावराक लागून गांवांत भंय पातळ्ळा. मजगतीं ह्या बिबट्याक धरपाक राना खात्यान सांपळ लायला. आमच्या ह्या गांवांत एक बिबटो हालींच्याच दिसान भोंवंक लागलेलो आसा आनी आमी तसो न्हू तो एक आमचो एक लोकल हमाली हांगालो आहा न्हू तेणे ताका सरळ एका कुत्र्याक घेवन वयता आसतना ताच्या फुड्यान बसून तेणें खाल्लो ताका. पूण आयज आमी गव्हर्मेंटा कडेन आनी फॉरेस्टा कडेन मागता की बाबा
ह्या वाघापासून आमचे खंय तरी मातशें संरक्षण करचें. वाघाचें संरक्षण करप उचित ना की आमचेंय थोडें संरक्षण करचें. कित्याक लागून की आयज जर तिणसाणचो दंपारचो ह्या आमी ह्या गांवांत जर भोंवतलो जाल्यार आमकां एक भंय निर्माण जाल्लो आसा. ताका लागून हांव प्रशांत गडेकर मागता की ह्या गांवाच्या हितूनसून की आमदाराकूय सांगता की ह्या बिबट्या वाघांचो आनी आमच्या लोकांचें एक संरक्षण करचें. गव्हर्मेंटा कडेन तेणी सांगून दवरपाचें की बाबा आतां ऑलरेडी ते फॉरेस्ट ऑफिसरांनी एक पिंजरो बसयल्लो आसा, पूण आजून काय हें जावंक ना. तरी कितें तरी एक आमकां आमच्या संरक्षणाक लागून कितें तरी करचें इतकेंच हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन मागता. ते येताना तो वाघ दिसला मला. म्हणजे पहिली कुत्री दिसली पाच पहिली कुत्री दिसली 5, त्यातली 4 गेली वापस, एक राहू राहिला आणि त्याला येऊन पकडलं त्यांनी एक 15 फुटाच्या अंतरमध्ये. मग मी बघितलं नाही, सरळ ते ह्याची वाळा मारून उडी मारून ह्याला गेलो. कुठलं ते पुढचं ते गाळवान त्यापासून इकडे आलो. केवढा मोठा होता तो एवढा होता 2 फुटाचा एवढा होता. कुत्र्याला जे जबड्यामध्ये पकडलं ना, ते कुत्र्यानं आवाज केलाच नाही. काय झालं ते मी काय परत बघितलंच नाही. त्यापासून मी पळालो. मुळगाव वाठारात धुमशाणा घालपी बिबटो अजून मेळूंक ना. अशें आसतनाच आता मये वाठारांत एक बिबटो भोंवता अशी खबर मेळ्ळ्या. भर लोकवस्तीत हो बिबटो भोंवतना कांय जाणांनी पळयला अशी माहिती मेळ्ळ्या. 2 दिसां पयलीं ह्या बिबट्यान एका कुत्र्याक फस्त केल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. गांवांत बिबट्याचो वावर आशिल्ल्यान मयेच्या थळाव्या लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. ह्या बिबट्याक धरपाक लागून कालच मंगळारा राती रान खात्यान गांवकरवाडो मये हांगासर एक सापळो लायला. हे सापळ्यात आतां बिबटो केन्ना अडकता ते पळोवचें पडटलें. हाचे पयलीं मये वाठारांत बिबट्यांचो वावर आशिल्लो. 5 वर्सां पयलीं अर्दवाडो हांगासर एके बांयत एक बिबटो पडिल्लो. उपरांत रान खात्यान ह्या बिबट्याक सुखरूप भायर काडपाक येस मेळिल्लें. ताचे पयलीं मये पॉलिटॅक्निक हांगासर सकाळ फुडें एका बिबट्यान केल्ल्या हल्ल्यांत एक दुचाकी स्वार जखमी जाल्लो. जाल्यार 4 वर्सां पयलीं केळबाय वाडो हांगासर एक बिबटो वाहनाचे धडकेत मेल्लो. आता परत मये वाठारांत बिबट्याचो वावर आशिल्ल्यान लोक भयभीत जाल्यात. रातच्या वेळार घरा भायर पडप की ना ताचो विचार करपाची पाळी लोकांचेर आयल्या. हो बिबटो बेगीन एकदां सापळ्यात अडकुनी अशें लोकांक दिसता. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत. 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या टॉर्च रिलेचे उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी जालें. 26 ऑक्टोबरा सावन सुरू जावपी राष्ट्रीय खेळा सर्तीं खातीर लागपी सगळ्यो साधन सुविधा पुराय जाल्यात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. राष्ट्रीय खेळा सर्तीचो आदर्श घेवन गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत तरणाटे खेळगडे तयार जातले असो हावेस मुख्यमंत्र्यान उक्तायला. हे वेळार खेळा मंत्री गोविंद गावडे लेगीत उपस्थित आशिल्ले. गोंयांत पयलेच खेप राष्ट्रीय खेळा सर्ती जातात. 26 ऑक्टोबर ते 9 नोव्हेंबर ह्या काळात ह्यो सर्ती जातल्यो. मंगळारा 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या टॉर्च रिलेचे उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जाले. ह्या खेळा सर्तीक 2.5 लाख लोकांक थेट प्रत्यक्ष हजेरी लावन हे खेळ पळोवपाक मेळटले. जाल्यार देशभरातले 10,000 परस चड खेळगडे ह्या सर्तीत वांटो घेतले. सर्तीचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जातले. राष्ट्रीय खेळा सर्तीची टॉर्च रिलेची सुरवात काणकोणा जातली जाल्यार समारोप तिसवाडी म्हालात जातलो अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली. टॉर्च रिले 17 दीस चलतली. त्या सुद्धा आमची बरीच
पेड हायस्कूलात सुद्धा आम्ही थोड्या भुरग्यांनी जर थोडीशी अवेअरनेस रावली, खास करून जे ग्रामीण भाग जे असतात त्या भागांभितर ही टॉर्च रॅली वचून ह्या 37th नॅशनल गेम्सा भितर एक क्युरियोसिटी निर्माण करची आणि त्यावेळी आपण आमच्या भुरग्यां एक नॅशनल गेम्स चॅम्पियन किंवा आपणही व्हडलो जाल्यानंतर त्या नॅशनल गेमा खातीर नॅशनल गेम्सा खातीर भाग घेवपाक शकता काय कितें अशें तरेचो एक स्वप्न तांच्या मनांत तांचे भितर रावलोवपा खातीर आमचो आमचो संकल्प आसा. 43 पैकी 41 खेळा प्रकारा खातीरच्यो सगळ्यो साधन सुविधा गोंय सरकारान तयार केल्यात. गोल्फ आणि सायकलिंग सर्ती फकत गोंया भायर जातल्यो अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. At present for the national games, 100% national games infrastructure we had prepared. Whatever the requirement is there, whatever we can do from the state side, we have completed the infrastructure. Except for the two games, it is one is golf, one is a golf, and one is a cycling velodrome. These two are not there. Otherwise, 100% all the 43 sports disciplines, 41 sports disciplines we are doing in the state of Goa. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर आणि समीप नार्वेकार. मांद्रे वाठारात एका वटेन उदका खातीर वळवळे जाल्यार दुसरे वटेन पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी. मांद्रे वाठारात जायते कडेन अश्यो उदकाच्यो पायपलायनी फुटल्यात. थळाव्यांनी भौशीक बांदकाम खात्या कडेन हे विशीं कागाळ करून पसून कसलोच उपेग जावंक ना. गोंयांत फकत गिमातूच न्ही जाल्यार पावसांत लेगीत उदकाचो उणाव आसता. मांद्रे तर उदकाची सामकीच कमी. एके वटेन अशें चित्र आसतना दुसरे वटेन मांद्रे पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी चालू आसा. मांद्र्या, आश्वे, मोरजे चर्ची कडे, तुये, सोणये, सावंतवाडो ह्या वाठारात उदका खातीर सध्या लोकांचे हाल. हांव एक सांगूंक सोदता की PWD खात्याचो पाणी सप्लाय, वॉटर सप्लाय करता तेंचो इतको कारभार गलथान जाल्लो आहा की जे पायपलायनी फुटल्या ते पायपलायनी फुटल्या ते तांकां पळोवपाक टायम ना. सावंतवाड्या 2 कडेन फुटल्या आनी फुडें आश्व्या फुटल्या, सावंतवाड्या 2 कडेन फुटल्या आनी ती लोकांक पाणी कितकें मातसो इल्ल्या थेंब पाणी येता आनी सारकी सप्लाय मेळना. त्या वक्तार ह्या PWD खात्यान, वॉटर सप्लायन त्या आसा तेणी मातशी दखल घेवची आमची नागरिकांची. आनी जो आवटलेट आमकां सावंतवाड्यार दवरलेलो आसा टँकरी भरपाक, त्या हेतून निकून खंय तरी दुसरे कडेन व्हरता. कित्याक आमकां हें प्रेशर पाणयाचो मेळना, अजिबात प्रेशर मेळना. ही म्हाजी नम्र विनंती आहा. मांद्रे वाठारात जायत्या ठिकाणी उदकाची पायपलायन फुटोवन दिसादीस हजारो लिटर उदक वाया जात असल्याचे चित्र दिसून येता. फाटल्या 2 दिसां पयलीं आश्वे मांद्रे चर्च वाठारात अशीच एक जलवाहिनी तुटून जायते उदक वाया जात आसा. ताचेर भौशीक बांदकाम खातें उदका विभागान दुर्लक्ष केल्ल्या कारणान जायते उदक भायर वयता आनी तेचे खातीर लोकांक उदक मेळना. पेडणे वाठारांतल्या जायत्या जनतेक उदका खातीर धांवपळ करची पडटा. केन्ना केन्ना अधिकाऱ्यांक घेराव घालचे पडटा, मोर्चे व्हरचे पडटात, पूण उदकाची जाय तशी सोय जायना. निवृत्ती शिरोडकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. जिग्नेश है क्या? केक में अंडा है. मिर्ची बदली क्या? अच्छी है. कौन सी है? नई गुजरात स्पेशल सुहाना लाल मिर्ची पाउडर, ताजी मिर्चियों से बनी, खुशबू से भरी. मजा आ गया.